हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, आपल्या विसोवान आमी भितर सरतल्या म्हूण जी देवान भासावणी केल्या ती आजून तोखता. देखून आमचे मदल्या कोणाकूच देवान ह्या विसोवान भितर सरूंक उशीर पावलोलो म्हूण तरी ना जावंक चोत्राय दवरुया. खरेंच तांचे भाशेन आमी तेंच देवाचें शुभ वर्तमान आयकलां. तांणी देवाचें शुभ वर्तमान आयकलें, पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना. कित्याक तें आयकलें तेन्ना भावार्थान तें घेवंक ना. आतां आमकां भावार्थ आसा देखून आमी देवाचे विसोवान भितर सरतल्या. कित्याक ताणें अशें म्हणलां, म्हज्या रागान हांवें सोपूत घेतलो. म्हजें समाधान भोगूंक तीं कदींच पावची नात. संवसार रचला ते मेरेन देवाचो वावर सोंपलो. कित्याक 7व्या दिसा खबर करून एके सुवातेर अशें म्हणलोलें आसा, 7व्या दिसा आपलो वावर सोंपोवन देवान विसो घेतलो. तरी आसतना अशें सांगलां, तीं म्हज्या विसोवान भितर सरची नात. तर आमी त्या विसोवान भितर सरूंक बारी वावरुया आनी तो आमकां चुकोना जावंक तीं देवाचेर कोलपोलीं ते भाशेन आमी कोलपोचें न्हय. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्या, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी फुडले पिणकेक कळीत करूंक जाय. म्हणजे सर्वेस्पराचें थरपण, ताची पदवी, ताणें केल्लीं अजापांचीं कर्तुत्वां. जबाब: देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. फुडले पिणकेन जल्मान येवची आसलीं त्या भुरग्यांनी हें सगळें ओळखून घेवचें. हाणीं तशेंच आपल्या भुरग्यांक सांगचें, देवान केलां तें कदींच विसरनासतना आनी ताच्यो आज्ञा सदांकाळ पाळून दर एके फुडले पिणकेन देवाचेर आपलो विस्वास दवरचे खातीर एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जबाब: देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. तीं आपलीं पुर्वजां सारकीं मोस्ती आनी दारूण काळजाचीं, मनान अतीर आनी देवाक अविस्वासी जायना जावंक एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जबाब: देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. उद्गार. एक व्हड बाकणार आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोजेक मेळूंक आयलो. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कफरनाहूम आयलो. तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकठावलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो उपदेश दिता आसतना 4 जाण आर जालेल्या एका मनशाक उखलून ताचे शोरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें. देखून जेजू
आसलो त्या जाग्या वेलो पातोस ताणें उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलेल्या आरकाराक सोयत ताचे अंतरून देंवयलें. तांचो बावाट पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजी पातकां भोगसोलीं. तेन्ना थंय बसून आसलोले कांय धर्मशास्त्री आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच वळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, असली चिंतना तुमच्या मनांत कित्याक घोळटात तुमी? ह्या दोनांतल्या खंयचे आरकाराक म्हूण ओदीक सोंपें? तुजी पातकां भोगसोलीं अशें म्हणूंक, वा तुजें अंतरून उखल आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें अंतरून उखल आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें अंतरून उखलून सगळें उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी देवाक वाखाणूंक म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. ताचे चडशीं घेवन आयले. नियाळाक आदार. एका गांवांत वेगवेगळ्या धर्माचो लोक रावतालो आनी अशेंच एक कातोलीक अस्तोरी आपले टीव्हीचेर जायते फावटी रेतीर घालून पळयताली आनी मागण्यांत आसताली. तिची हिंदू शेजारी चड लागीं आसलेल्यान टीव्हीचेर कितें जाता आनी कितें घडटा तें आयकताली. आपली हिंदू शेजारा दुयेंत आसा म्हूण वळखून कातोलीक अस्तोरी तिचे पासत मागूंक सुरू करता आनी हिंदू अस्तोरी सदांच तें आयकताली. हे तिच्या मागण्यांच्या बळान आनी बावाटान खरेंच ती हिंदू अस्तोरी सारकीच बरी जाता आनी आपलो बावाट जेजूचेर थिरायता. आयज शुभ वर्तमानान जेजू एका आरकाराक बरो करता. जेजू ताचेशी वचना बगोर त्या आरकाराचे इश्ट ताका घेवन जेजूशी येतात. जेजू तांचो बावाट पळोवन अजाप जाता. आपूण देवाचो पूत आनी पातकां भोगसूंची पदवी दाखोळ करूंक जेजू त्या आरकाराक हुकूम घालून बरो करता. जेजूक आमची सगळ्यांची गरज थावी आसा, पूण आमचो बावाट आनी आमची खालतीकाय जेजू पळोवंक सोदता. आमी ताका आमची गरज सांगूंक जाय. जेजू आमकां रावता ताचेशी आमी वचूंक जाय आनी आमच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आसलोल्यांक व्हरूंक जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आयज आमी एकल्याक तरी जेजूची उतर पावयतलीं या पावुया.